नमस्कार, पळय प्रुडंट खबरो। ओपाच्या वॉटर टँकर माफियांची जातली चौकशी, सोमारा विधानसभेत चौकशी रिपोर्ट। पीडब्ल्यूडी मंत्री म्हणटा प्रकार सिरियस, विरोधी पक्ष फुडारी बाबून प्रुडंटाचे स्टिंग काढले विधानसभेत। गोयचे मायनिंग लुकसाण 35,000 कोटी हे सारखे न्ही, शहा आयोगाचो आंकडो सारको ना, सरकार करता केस टू केस, एका प्रकरणाची चौकशी। चार म्हयन्यान कॉन्ट्रॅक्टरांची 1200 कोटींची बिलां केल्यात क्लियर, चवथी मेरेन आनीक 400 कोटी क्लियर, जून मेरेनची बिलां जातली क्लियर, म्हणटा मुख्यमंत्री। सेक्युलर मतां फुटची न्ही म्हूण आपान पणजे सीट सोडलो, इलेक्शनांतल्यान फाटी, काँग्रेस आनी जीएसएम मेळून सध्या पर्रीकरा ट्राय कॉर्नर फायट। आमोले गेल्ले कडेन टायट जावन स्टंट करतना गडिंग्लेजाचे 2 जाण खोल देगणात पडून सोंपले, बॉडी अजून हाताक लागिल्ल्यो ना, पळयात सोऱ्याच्या नेटार जिवाचे खेळ। आणि 4 वर्सांत कुमुंदादींक ग्रांट टप्प्याटप्प्यान बंद, उपरांत तांणी स्वता चलोवपाच्यो। 4 म्हयन्यांत कुमुंदादी जाग्यार घालतले, करप्शनाचेरूय एक्शन, रेव्हेन्यू मंत्र्याची शिटकावणी। आपल्या कामगिरीचे पुराय श्रेय पालकांक, सीआयएन केल्ल्या भोवमान सोहळ्याक उलयली वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर शिखा पांडे। पिवपाचे उदक व्हरून टँकरांनी रस्त्यार गटरांनी सोडपी ओपाच्या टँकर माफियांची पीडब्ल्यूडी खात्यात चौकशी करतले। हो प्रकार गंभीर, चौकशी करून सोमारा म्हळ्यार रिपोर्ट सभाघरा मुखार दवरता म्हूण पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदीन ढवळीकारान प्रकरणाची खर दखल घेतल्या। विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकारान प्रुडंटाचे स्टिंग ऑपरेशनाचेर सभाघरात ताकतिकेचो प्रस्न काढलो। ओपा वॉटर ट्रीटमेंट प्लांटांतल्या गांवांनी व्हरपाचे उदक टँकर गटारांनी व्हरून सोडटात म्हूण प्रुडंटान एक्सपोज केल्ले। Waste of treated water from OPA water treatment plant by private tankers entrusted with a job of supplying water to needy people, as exposed by prudent media in their sting operation, showing tanker releasing the treated water in gutter to avoid travel to remote places while taking full payment from the PWD. जो आज prudent media जे sting operation करून जे दाखयले आसा की कशा पद्धतीन ते उदक हे ट्रीट केल्ले उदक त्या भरता टँकरांनी आनी लोकांक पावोवपाचें सोडून त्या खंय तरी घराडेन वचून सायडीन गटारांनी सोडटात हें दाखयल्लें आसा। एक सायडीन आमचे उदक ना, आमी 24 वरां अजुनूय उदक गोंयच्या लोकांक दिवंक शकले नात। हार्डली 3-4 वरां उदक मेळटा काही भागांनी। आनी आयज हे ट्रीट केलें उदक जर अशें वेस्ट करपाक लागले, हेजें कितें तुमचें हें आसतलें? म्हणजे अशे पद्दतीन जर उदक थंय घेवप आनी पयशे घेवप, लोकांक पावयनासतना त्या गटारांनी सोडप, हे खंय तरी हे फक्त आयज एक ह्या प्रुडंटान फुडें हाडली उगडकीची आयली म्हणून दिश्टी पडटा, पूण अशें आनीक आसूं शकता। आयज तेमी खंय तरी पाटलाग करून म्हणटा ते स्टिंग ऑपरेशन केलें म्हणून आयज ही उगडकीची येयल्ली आसात। टँकर माफिया आसा, टँकर घे आसले जे घडटा तिचे तुमची हें आसपाक जाय, तुमी तेंचो कितें मेकॅनिझम आसतलो तुमचो हेजे फुडें जावची न्ही म्हणून। कित्याक उदक ही काळाची गरज, तुमी म्हणटात की हेजे आमचे सरकाराचे फुडें येवजण आसा की खंयच्याय पद्दतीन गोंयच्या लोकांक 24 वरां उदक दिवपा जाय अशें तुमी म्हणटात। अजून दिवंक शकना ती गजाल वेगळी, पूण फुडाराक दितले जाल्यार अशें ट्रीट केल्लें उदक जें आसा तें जर वचून जर अशें गटारांनी घालपाक लागले, उडोवपाक लागले, वेस्ट करपाक लागले जाल्यार हेजें कशें तुमी एक्शन घेतले? हेजे फुडें जावची ना म्हूण काळजी कशी घेतले? माननीय मंत्री। माननीय ओपोजिशन लिडरान एक इश्यू सभागृहात मांडला, ताची पूर्ण इन्क्वायरी करता आनी येता त्या सोमारा इन्क्वायरी कितें जाली ते सभागृहा मुखार दवरता, कारण इट्स अ सिरियस इश्यू आनी ते फक्त म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सीत घडूं ना, ते फोंडा कॉन्स्टिट्युएन्सीत घडला आनी ओपा प्लांट हो फोंडा कॉन्स्टिट्युएन्सीत आसा। फोंडेचो आमदार रवीक मात कांयच खबर ना, तो म्हणटा सरकारान लक्ष घालचें, मिडियान असले इश्यू घेवन लोकांक खंय जागे करचे। आनी त्या वेळार न्यूजाचेर तर पळयतना दिसता की ज्यो टँकरी जे उदक घेवन
ज्यो लोकांक घालपाक वचपाच्यो त्यो उदाहरण रस्त्यार सोडटा. म्हणजे हेजे इतले आमचे हेजे लक्ष ना सरकाराचें. जें उदक जें वचपाचें भायर सरता आनी तें खंय वता तें लक्ष ना. पूण हेजेर फक्त सरकाराचे पयशे टँकरा फाटल्यान हे जे पयशे आसा ते टँकरा फाटल्यान तांकां ते पयशे येता. पूण हे जे आसा मोठे चुकीचें आसा. कारण हे करप्शन डायरेक्ट ओपनली दिसाचे म्हणजे दिसा ढवळ्याचे हें करप्शन चल्लां. जेणे हें उघड केल्लें आसा तेणी वचून ते सगळें शुटींग केल्लें. एक तेणी धाडस दाखयलें. कारण आयच्या काळांत धाडस कांय दाखयना, मिडिया दाखयना, रिपोर्टर दाखयना, पूण तेणी दाखयलें. पूण अशेंच जर धाडस दाखयलें जाल्यार अशी करप्शन आनी अशी कितें वेस्टेज पळय चल्ल्या ती बंद जातली. अशें तेणी फुडें करचें. कित्याक हांव ते जे तेणी मिडिया रिपोर्टरान जे वचून तें शुटींग केलें आनी तेजी मुलाखत घेतली हांव तेजें अभिनंदन करतां. थँक्यू. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकर आनी विवेक प्रभू. गोयचे मायनिंग स्कॅम 35,000 कोटींचे काय कितले ताची स्पष्ट जाप गोंय सरकारा कडेन ना. 2007 ते 2012 मेरेन चालू आशिल्ल्या 88 मायनिंग लिजांतले मायनी विशीं कथीत स्कॅम कितले ताचो आंकडो सरकारा कडेन ना. सरकार खंय केस टू केस एका प्रकरणाची चवकशी करता. लुकसाणीचो आंकडो सोदपाक वापरिल्ले पद्दतींतल्यान 35,000 कोटींचो आंकडो आयला, मात तो सारको न्ही म्हूण सरकार आतां म्हणटा. दिगंबर कामत मुख्यमंत्री आसतना सावन गोंयांत मायनिंग स्कॅमाचो बोवाळ चलता. तेन्ना आवाज काडपी तेन्नाचो विरोधी पक्ष फुडारी आनी PACचो चेअरमॅन मनोहर पर्रीकार. कामतीचे काँग्रेस सरकार पडले. उपरांत पर्रीकार आनी पार्सेकार सरकार येवन गेले. मात कथीत मायनिंग स्कॅमात अजूनय नेमके कितले लुकसाण जाले ताचे आंकडे सरकारा कडेन ना. शाह आयोगाचो आंकडो 35,000 कोटी. विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकारान मायन्स मिनिस्टराक असेंब्लीत मायनिंग स्कॅमाचेर प्रश्न केलो. 2007 ते 2012 मेरेन जाल्ल्या मायनिंग स्कॅमाचो नेमको आंकडो कितलो काय म्हूण कवळेकाराचो पर्रीकाराक प्रश्न. मायन्स मिनिस्टराची जाप पळयात. 2007 ते 2012 मजगती मायनिंग स्कॅमाची चवकशी पुराय जाल्ली ना. सरकार केस टू केस चवकशी करता. 88 मायनिंग लिजांतल्यान नेमके लुकसाण कितले जाला ताचो आंकडो CAGन दिल्लो ना. शाह आयोगान सरकाराक लुकसाणीचो आंकडो सोदपाक सांगिल्लो. तज्ञांचे टिमीन हे चवकशे खातीर 3D लेजर मॅनेजमेंट इक्विपमेंट DGPS सर्वेची पद्दत वापरिल्ली. तज्ञांचे टिमीक लिजांक कुशीक 10 हेक्टर परस उणी सरफेस डिस्टर्बन्स मेळ्ळी. मात शाह आयोगाच्या रिपोर्टांत ताचो उल्लेख सुमार 578 हेक्टर. ताका लागून शाह आयोगाचे चवकशेत अदमास केला तो 35,000 कोटींच्या लुकसाणीचो आंकडो सारको ना. सरकार मायनिंगांतल्या दुबावीत प्रकरणां आनी वेव्हारांची केस टू केस चवकशी करता. मायनिंग परत सुरू जाल्ल्याक सरकाराक 31 मार्च 2017 मेरेन 544.33 कोटींची येणावळ मेळ्ळ्या. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. पणजे पर्रीकाराक वडोवपा खातीर मतां फुटत म्हूण आप कॅन्डिडेट घालचे ना. पणजे सध्या तरी BJP, काँग्रेस, GSM अशी तिरंगी लढत दिसता. काँग्रेसीचो पणजे कॅन्डिडेट गिरीश चोडणकार काँग्रेसीन निमणे डिक्लेअर केले. GSMचो अध्यक्ष आनंद शिरोडकारूच निमणे इलेक्शनाक देंवता. पणजेचे उमेदवार वेल्यान गोवा फॉरवर्डान काँग्रेसीक फंड मारले. सेक्युलर मतां फुटची न्ही म्हूण आप पणजे इलेक्शनांतल्यान कडेक रावल्यात. पर्रीकार आड वाल्मिकी वा एल्विसाक घालपाची आपाची तयारी जाल्ली. मात काँग्रेसीन गिरीश चोडणकाराक घाल्या उपरांत आपान सेक्युलर मतां फुटची न्ही म्हूण मारते घेतले. काँग्रेस पयलीं बाबुशाक रावली आनी निमाणे पणजेची तिकीट गिरीशाच्या गळ्यांत घाली. गोवा फॉरवर्डान काँग्रेसीक फंड मारले. 15 आमदार AIC सेक्रेटरी सगळे बाबूस मुख्य घरा कडेन की तूं आमचो कॅन्डिडेट जा. ही हालत काँग्रेस पक्षाची. आणि व्हडले लिडर बॉम्ब मारता की आय बिल्ड द पार्टी. जी परिस्थिती ही जाल्या की नॉन काँग्रेस एक्सपर्ट मनशाचे पांयाशीन गेल्या की यो तूं आमचो कॅन्डिडेट जा. असली हालत काँग्रेसची हेच्या आदी केन्ना जावना. ही हो इतिहास. जेन्ना बाबुशान तिंकां नकार केलो लिटरली खोंट मारून भायर धाडले आनी हुशार आदवोगाद आशिल्ले गेले. तेणें 48 आवर्स गेले आनी तेणें सांगलें आमकां तुजी तिकेट नाका. मागीर गेले ते अशोक बाबाचे दारान. अशोक बाबान तिंकां आनी 48 आवर्स उदकायले उमकाम धरले आनी तेणें सांगलें तुमची तिकेट आमकां
आता वोकाची हांगा हाडला आनी दवरला. काल ताणें मिटींग आपयली कार्यकर्त्याची पणजेचेर, 5 जाण येवंक ना. तो आतां बूथ शिकता. बूथ खंय आहा ते? गिरीश चोडणकर इज ए नॉन स्टार्टर इन पेन्जी. He's such a mighty chief minister sitting down there. Both are the same caste. So are you saying that they are both are fighting it on caste lines? I said no, they are trying to whip up sentiments. Both. Both. I mean, what is the logic? Yeah, and you're talking about Panjim here. Panjim and now are going. Both the candidates belong to the same caste. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार. घेऊया एक ब्रेक.